Ulasani sorris morak bakaran sorris morak zonayon kora Ulasani sorris morak bakaran sogliamunchano devakayon kora sorris morachi seva kora anudantachi bokli Sorgida gavon gavon vidur sorat sodo zaneya tema buka Hallelujah 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 Ulasani Sorris morak bakaran sogliamunchano devakayon kora Ulasani Sorris morak bakaran sogliamunchano devakayon kora Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो तुमचे आयचे मिसाच्या बुलदान आंबेडेताव सोपून गेल्ल्या फादर कार्मो मार्टिन्स देवान सुर्गीचे सूख ताका फावो करूं म्हूण आमी मागुया त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोरुमता आत आमाराल बेनेडिटा फेर्नांडीस आंजेला डायस आनी वेलेन्सिया रुसारियो तेच बरोबर आपल्या लग्नाच्या वरोस सोबरमता विलियम आनी सेलिना तांचेर सगल्यांचेर देवा बापान आपलो सुबा आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरोव म्हूण आमी मागुया आज पवित्र सभा सेंट फ्रांसीस ऑफ सेल्स हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता भगवंत फ्रांसीस भुरगो आसतना थावन शिकोवंक खूब शाणो आसलो आनी ह्याच खातीर लॉ हातूंत ताणें जायत्यो पदव्यो जोडून घेतलेल्यो आनी ताच्या बापायक जाय आसलें एक बऱ्यांतलो बरो सरकारी लॉयर ओ जज तो जाल्लो व्हड पोजिशन ताका मेळ्ळलें पूण ताची येवजण दुसरीच आसली देवाची येवजण आपल्या जिवितांत तो मानून घेता आनी एक याज्ञीक जाता आनी उपरांत हांव पळयतले एक बिस्प तो जाता आनी ताचें मुखेल शिकोवप म्हणल्यार to have holiness in life and have perfection in life. तो म्हणटा पवित्रपण म्हळ्यार न्हयच फकत याज्ञिकाचें आनी बिस्प साहेबाचें पूण आमचे सगल्या जण एकल्या क्रिस्तांवाचें आपोवणें आनी कसलेय बेसार आमी आसूं हांव एक आवय कसो बापूय कसो वो कसलोय वावर हांव करता तो हांवें सुपूर्णायन करूंक जाय विथ ऑल इट्स परफेक्शन तर ताची देख आमी घेवंक ह्या मिसाच्या बुलेतानान आमकां सोण एकल्या कृपा आमी मागून घेवया सबार पावटी कडेक आमच्या जिवितांत पवित्रपण कोणेक आपणावंक पवित्रपणाचो मारोग धरूंक देवाक आमच्या जिवितांत जेवजण आसा ती मानून घेवंक कडेक आमी चुकल्या सगल्या आमच्या पातकांचो हे वेळार आमी उगडास करुया आनी आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बणिदो म्हजोकनी हांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बाकीवून सरास सांगकार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बणिदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somiaka
प्रार्थुया. आमच्यो खासगी गरजो देवाक आमी उबारुया. भोव दयाळ आनी मोगाळ बाबा, पातक्यांक तुजेशी परतुचे खातीर भाग्योन फ्रांसीस तुज्या गोवळ्याचे काळीज तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी तुका उत्तम सुगुणांनी भोव करून विशेष सोंसणीकायेन निटयले. अशें ताणें सोमेस मनशाक आपली भाव भयण म्हूण लेखून आनी तांणी ताका आपलोच म्हूण ओळखूंक तुवें फावो केलें. ताचे सोंसणीकायेची देख घेवंक आमच्या भाव भयणीची सेवा करूंक आमकांय काळजान मोगान मोयपासान आनी उर्बेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, समूर्त येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूचें खरें रूप न्हय, पूण सावळी देखून ती परतून परतून वर्साच्या वर्सा त्योच भेटोवण्यो करूंक लायता. त्याच पासत देवाची भक्ती करतल्यांक सोपुरणाय दिवंक तिका शक्ती ना. कारण बोसपी एकदां संपूर्ण जाल्ले जाल्यार सगळे यत्न बंद जातले आसले, कित्याक एकदां नितळ जाल्या उपरांत तांकां पातकी अंतस्करणाचो भार आसचो नासलो. पूण परतेंच त्या यत्ना वरवीं वर्साच्या वर्सा पातकांचो उगडास जाता, कित्याक पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात. संवसारांत येतना जेजून अशें म्हणलें, यत्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कोड्याचेर म्हजे विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, यत्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हें सगोट समृती प्रमाणें वोपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे परी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच कुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी यत्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडकार. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. म्हणुया, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो तेन्ना म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. यत्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेन हांवें परगट केलां. म्हजें थोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येतां.
तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजान हांवें गुप्तेन दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब: देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. उबी रावया. बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या धोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गा राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorve sportum cei sove asu, Marco Pormone Gesù Cristo ce शुभ वर्तमान. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोडली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसुल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो पुर्तिपाळ केलो. म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवतणी बसुल्ल्याचेर नदर भोंवडावन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भयणी भावानो, आयच्या देवाच्या उतरांत पयल्या वाचपांत जबाबांत तेच भाशेन शुभ वर्तमानांत एक उतर आमकां परतून परतून आयकूंक आयला तें म्हणल्यार खुशी. पयल्या वाचपान आमी आयकलां, तुजी खुशी करूंक देवा हांव येता. आनी ह्याच देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी दिला, देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक हांव येता. आनी शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जायते फावटी भाव भयणो, देवाची खुशी आमच्या जिवितांत कितें ती जाणा जावंक जायते फावटी घुसपा गोंदळाक आमी सांपडटा. कितेंय वावर आमच्या हातान घेवचो आसा, आमचो फुडार कितें तो चिंतून जायते फावटी कडेक आमी चिंताव, ही देवाची खुशी काय? हांवें पावल मारला तें देवाचे खुशे प्रमाणे काय? हांव जो वावर म्हज्या हातान घेता तो देवाचे खुशे प्रमाणे आसा काय? म्हजें जिवीत देवाचे खुशे प्रमाणे हांव चलता काय? हे विशीं बाबून जायते फावटी आमी घुसपा गोंदळाक सांपडटा. आनी ह्याच खातीर देवाची खुशी म्हणटा आसतना दोन खुशी आमी पळोवंक जाता. पयली म्हणल्यार द रिवील्ड वील ऑफ गॉड, दाखोळ जाल्ली देवाची खुशी. ती आमकां खंय मेळटा काय? देव आपल्या उतरांतल्यान ती आमकां दाखयता. 10 मानामें देवान आमकां दिल्यात. पवित्र पुस्तकान कोण भाशेन आमी आमचें जिवीत जिवचें, पवित्र सभा कितें आमकां शिकयता, नेम कायदे कितें आसात, ही जावन आसा देवाची दाखोळ खुशी. गॉड हॅज रिवील्ड हीज वील थ्रू हीज वर्ड एंड थ्रू हीज चर्च. ही देव आमकां स्पश्टपणे सांगून दिता, हे तुज्या जिवितांत तुवें करूंक जाय. दुसरी खुशी बाबून देवाची आसा ती म्हणल्यार द हिडन वील ऑफ गॉड, म्हणल्यार लिपलोली देवाची खुशी. म्हणल्यार ती आमकां दिसना जायते फावटी. म्हजो फुडार कितें काय, कसलो वावर हांव करतलो, म्हजो सांगाती कसलो आसतलो काय, म्हज्या कुटुंबाचे फुडाराचें जिवीत कितें आसतलें काय, हें बाबून आमकां जायते फावटी दिसना. आनी देफो इट इज कॉल्ड एज द हिडन वील ऑफ गॉड.
सोंपेपणी ते आमकां घुडेक कळना. आनी जायते फावटी बाबूनो आमी इतलो बोर घालता ऑन द हिडन वील ऑफ गॉड की आमी वी फॉगेट वॉट इज रिवील्ड वील ऑफ गॉड. म्हणल्यार देवाच्या उतरां प्रमाणे कशें आमचें जिवीत बांदचें तें जायते फावटी आमी विसरता. जायतो बोर आमी घालता आमचे फुडाराचें चिंतप. म्हजें फुडार कितें आसतलो काय, कसलो वावर हांव करतलो काय, म्हजें फुडाराचें जिवीत कितें जातलें काय, हाचेर आमी जायतो बोर घालता की आमी देवाची दाखोड जाल्ली खुशी जिवंक आमी विसरता. आज आमी पळयता जेजू आपले आवयक वाकणटा बिकॉज शी डीड द रिवील्ड वील ऑफ गॉड. देवाच्या उतरां प्रमाणे ती आपलें जिवीत ती जियेली. जेन्ना बुडवो गाब्रियल ताका येवन देवाची खुशी दाखयता तेन्ना ती घुडेक भियेता. ती म्हणटा हे म्हजें सवें कशें जातलें. पूण उपरांत ती म्हणटा जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां प्रमाणे. Though the hidden will was not revealed to her, she followed the will of God, the revealed will of God. देव आपल्या जिवितांत कितें आवडटा तें ती शियेली. फुडाराचें घुडेक तिचें तितलें स्पश्टपणी तिका कळून येवंक ना, पूण ती जाणा आसली देव म्हज्या सांगाता आसा. तर बाबूनो पयले सुवातेर आमी आमच्या जिवितांत देवाची दाखोड कशी आमी पाळूंक गरज. वॉट गॉड वॉन्ट्स मी टू डू. म्हळ्यार देवाचें उतर म्हाका कितें करूंक आपयता, पवित्र स्वभाव म्हाका कसलें जिवीत जिवंक आपयता. हें जरी तर भाव भयणो हांव जियेता दुबावा विरेड देव म्हजी वाट उक्ती करतलो. पवित्र पुस्तकांत भाव भयणो खंयच्याय मनशाचेर तूं नदर घाल, तांणी देवाची खुशी पयली जाणा जावन घेतली. वॉट गॉड वॉन्ट्स मी टू डू, द रिवील्ड वील ऑफ गॉड. देवाच्या उतरां प्रमाणे आपलें जिवीत बांदून लायलें आनी ह्याच खातीर तांचे फुडाराचें जिवीत देवान तांकां उक्तें केलें. कित्याक देव कोणाक केन्नाच सांडिना. आपलें उतर पाळटल्यांक, आपल्या आज्ञा प्रमाणे जियेतल्यांक देव केन्नाच सांडिना. आनी बाबूनो हें देवाचें उतर आमकां कांय बरें स्पश्टपणी सांगून दिता. तुराच्या देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ करता आसतना ह्या अल्तारार उड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं हीच कृपा आमकां जण एकल्याक आमी मानून घेवया. आमची सगळी गुपीत चित्रां भेटोवने वेळार आमी गायन गावया. C3 पान 19, C3 पेज 29. आमची सगळी गुपीत चित्रां, आमची सगळी गोडवी म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदविता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा आमी तुका भेटयता ते आमचे सोडवणेचें बलिदान मानून घे आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड.
भाग्यवंत फ्रांसिस्काच्या बोल्या आनी मोवाळ काळजान ताणें पेटयलोलो तो देवीक मोगाचो असो आमच्याय काळजांनी पेटोसो कर. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत फ्रांसीस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरुंबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोसो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gut porgotuja. Jezu belo, Jezu živoncava, Jezu novia predolu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो चोड आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रोगो शिवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवंडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कोरमरी देवाची माई संगती भाग्यून सुसेतीचो पोती
बागेन धर्म दता बागेन सुसेवास बागेन फ्रांसीस आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटती तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना सांगातान सगळीं दिरी घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उद्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. हांव तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियां तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता रासोर चलयताय सासनाच्या सासनांक सोमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. संवसाराचे पाप कातले आमची देवाचे श्री संवसाराचे पाप कातले आमची देवाचे श्री संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार गायन गावया D21 पान 58 जेजूशी येयात. D21 पेज 58. Answer
सुकले आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा दयाळ मोवाळ काळजाच्या बापा, आमी शेवला त्या सुर्गीच्या पोसणा वरवीं भागिवंत फ्रांसिस्काक पवित्रतायेन तुवें वाडयले. ते परी आमकांय वाडय. ताचे मोवाळायेन, बोलेपणान आनी सोंसणिकायेन बरोवन आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आनी एक दीस तुजे सासणाचे मोहिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार जोयतिवंत आमचो देव, शेवटाक आमी गायन गावया. यू 30 आनी 3 पान 248 यू 33 पेज 248. Baba Bolino Ea Ia Chamas Nidoka Sogi Boro Borutu Tayo Betato